आझादी का अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हूण युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्रालयाचे जोड पालवान नेहरू युवा केंद्रान युवकां खातीर युवा उत्सव आणि युवा संवाद हे उत्सव घडोवन हाडपाचे थारायल्यात. अंदूचो युवा उत्सव 3 ऑक्टोबराक फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातलो. तातूंत वट्ट 7 इव्हेंट जावपाचे आसात. दीसभर ते चलतले. युवकांक आपली कला सादर करपा खातीर एक माची मेळोवन दिवप हो ह्या उत्सवाचो मुखेल हेत. सुमार 300 युवक हातूंत वांटो घेतले. युवा संसद हो जो कार्यक्रम जो आसा हो युवक कल्याण क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार केंद्र सरकारचो हो कार्यक्रम या कार्यक्रमाच्या आयोजना खातीर आम्ही फाटले एक 15 दीस जाले प्रयत्नशील आसात. हो कार्यक्रम 3 ऑक्टोबराक राजू कला मंदिर फोंड्या हांगासर जावपाचो आसा. ह्या कार्यक्रमात एक 7 इव्हेंट्स जावपाचे आसा. त्या 7 इव्हेंट दीसभर चलतले. तातूंत इंडिव्हिज्युअल लेवल म्हणजे वैयक्तीक स्वरूपाच्यो स्पर्धा आसतल्यो आणि त्याच बरोबर समूह अश्यो स्पर्धा आसतल्यो. आणि असो हो कार्यक्रम सकाळी ते सांजवार असो दीसभर कार्यक्रम चलतलो. या कार्यक्रमाचे सकाळी नाव नोंदणी आम्ही 8:30 अशी अपील केल्ली आसा आणि नाव नोंदणी चालू आसा. एक उत्स्फूर्त असो युवकांचो एक प्रतिसाद मेळटा ह्या युवा उत्सवाक. ह्या म्हणजे कोविडच्या ह्या महामारीच्या काळात जो आमचो युवक जो आसा विद्यार्थी जो आसा तो एक वेगळे वातावरण दिसान वयतालो आणि त्या फाटभुंयेचेर आज युवकांक अशा तरेचे आपली टॅलेंट किंवा आपल्या तरेची जी कला आसा ती दाखोवपाची एक संधी मेळटा. आणि प्रतिसाद पळयता जेन्ना आमी लिंक काल सुरू केली त्या लिंकचेर एका दिसान म्हणजे काल आमी लिंक सुरू केली आणि आज जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात युवकांचो सगळ्या कॉलेज स्टुडंट्स आणि इतर युवकांचो सहभाग मेळटा. आमचे जे दीसभराच्या कार्यक्रमात सकाळी नाव नोंदणी रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल जातले सकाळी जाले उपरांत आम्ही 9:30 वरांचेर कार्यक्रमाचे 9:30 ते 10 एक उद्घाटन उक्तावण करतले आणि मागीर स्पर्धांक सुरू जातले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक.